लुझोफोनिया गेम्साचे शेनवारा व्हड दबाज्यान नेहरू स्टेडियमार उक्तावण जातले। शुक्रारा सांजे मेरेन 8 देशांचे शेफ डे मिशनाक आयोजकांनी येवकार दिलो। उरिल्ले 4 देश शेनवार मेरेन पावतले आनी वट्ट 739 खेळगडे लुझोफोनिया गेम्सात खेळटले अशें सीईओ केशव चंद्रा म्हणटा। 18 ते 29 जानेर मेरेन गोंयभर 6 वेगवेगळ्या सुवातींनी ह्यो गेम्स जातल्यो। 9 तरेच्यो सर्ती जातल्यो। No, 5 countries have not arrived because they were busy practicing. We just came to know about their this thing. But one country has just arrived, Sri Lanka. They finished their practice and they have come here. And so generally this team welcome ceremonies are generally held in this manner itself. We try and persuade as many countries to join, but they also have their training commitments. Number of total participants that you gave us the other day was 739. So is there any addition or deletion from that count? There's no deletion, but there's neither any addition. So let's see. Grand opening ceremony as it has been built to take place tomorrow at 7. So what would be that moment when it comes? What would be your feelings at that time? Very difficult to describe. Let's see. It's a very difficult journey. कोमुनिदाद आनी हेर सुवातींनी आशिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर आपले यत्न चालू आसात अशें आमदार माविन गुदीन म्हणटा। दाबोळे वाठारांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत माविन उलयतालो। गोंयभर हजारांनी बेकायदा घरां आसात। ही घरां चड करून कोमुनिदादीच्या जमनीर बांदल्यांत। बेकायदा घरां कायदेशीर करपाची तयारी फाटली कितलीशींच वर्सां चल्ल्या, मात ताचेर कांयच निर्णय जावंक ना। ह्या प्रश्नाचेर रोखडोच निर्णय जातलो अशें दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोन शुक्रारा मिडियाक सांगले। प्रत्येक असेंब्लीन हांवें त्या गव्हर्मेंटाचे नोंदरे वा सीएमाचे नोंदरे हाडलेले आसा। एक मीटिंग जावपाची आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हू इज ऑल्सो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा ते एलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर एलॉंग विथ मी आनी आमी सॉल्व करपाचो आनी फुडली पावलां मारपाची तेजेर आमी मार्ग घेवपाचे आसा। हेजेर ते सगळे जाण ओगी आसा अशें न्हू, दिल्ली आसा प्रत्येक अधिवेशनान ते मार्चानूय हांव परत इश्यू सो दॅट द इश्यू इज अलाइव आनी ती फायल मूव डावन रेग्युलरायझेशन प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। विधानसभा अधिवेशनात मराठी राजभाषेचो थाराव मान्य करून मराठी राजभाषेचो प्रश्न कायमचो सोडवचो अशें आंदोलनाच्या वांगड्यांनी मागला। मराठी राजभाषा आंदोलक 19 जानेराक दिवचले उपासाक बसतले। की येत्या विधानसभेत मराठीला राजभाषेचं स्थान देण्याचा ठराव घेण्यात यावा। आमदार श्री विष्णू वाघ यांना विनंती करतो या क्षणी की त्यांनी हा ठराव येत्या विधानसभेत मांडावा आणि सगळ्या सरकारी पक्षाच्या आमदारांना, विरोधी पक्षाच्या आमदारांना जे खास करून मराठीच्या समर्थनात आणि मराठीचा विषय घेऊन निवडणूक लढवून जे आज सत्तेपर्यंत पोहोचलेले आहेत त्याने मराठीला समर्थन देऊन हा प्रश्न कायमचा निकालात काढावा। हुशार पूण गरीब भुरग्यांक आदार करपा खातीर योग सेवा प्रतिष्ठान सुरू जाला।
19 तारखेर अशा गरीब भुरग्यांक आदार करपाक इच्छुक आशिल्ल्या वांगड्यांची नोंदणी जातली. प्रतिभावान भुरगे जेंकां बरेच टॅलंट आसता ह्या असल्या टॅलंटेड भुरग्यांक जे समाजान आसा पुणून फायनान्शियल बॅकअप किंवा आर्थीक परिस्थिती मजबूत नसल्या कारणान फाटीं उरता तांकां पाठबळ दिवपा खातीर किंवा तांकां दत्तक घेवपा खातीर ही योग सेवा मंगल प्रतिश्ठान आमी स्थापन केलां. ताचेच बरोबर वेगळे वेगळे समाजीक उपक्रम घेवनूय योग सेवा मंगल प्रतिश्ठान येता त्या काळान काम करतली. फोंड्यावेल्या बाजारांतले व्हीपीके संस्थेचे बाजाराचे 20 जानेराक परत उक्तावण जातले. 21 सप्टेंबराक व्हीपीके बाजाराक उजो लागून सगळो माल आनी सामान काबार जाल्ले. आमकां सगळ्या लोकल लोकांनी त्या वेळार सपोर्ट केलो हांगसर उजो पालोवपाक. बाकीचे गव्हर्मेंट मशिनरी येयल्योच हे सगळे कितें येयल्योच पूण तांणी चड सपोर्ट केलो आनी तेन्नाच आमकां तिणें धीर केलो कितेंय जावं आमी परत बाजार उबो करप म्हणून. आनी त्या नेटार आमी अशें म्हणलें चल आमी विदीन 3 months तो बाजार ओपन करप अशें जालें. आनी हे करता करता आज आमी ती रिओपनिंगाची डेट 20 जानेवारी 2014 ह्या दिसा दवरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.